काल इतलो जोरदार पावस पडला आणि इतके वारे येयले त्या हितून ती शेड ही पडलेली आसा तरी बरी आले भितर कोण नासलो जाल्यार सकाळची टायमार सकाळ भुरगीं बी हांगासर उबी आसता सकाळची बसीक रावता आणि लोक असतात न्हू आनी लोकूय बी रावता केन्ना पावस पडटा म्हणून कोण रावता हांगासर रेनकोट घालपाक बी काल कोण नासलो ते पळोवन कोणाक दुर्घटना कांय जावंक ना इतले आमी देवा कडेन मागता ते कोणाचें हें जावंक ना अशें म्हणून आता मागणी कितें आहा जाता इतले बेगीन ही शेड तेंच्यांनी बांदून दिवपाची अशें आमचें हें मग हे शेडीन खंयसले हांगासले खंयसले लोक रावता ह्याच वाठारांत आमचे कांतरवड्या धबधब्याचे हांगाले लोक रावता हांगासर हां बस सदांच आसता लोक सकाळचे सदांच आसता बसी हांगा बसी रावता हांगासर पण अजूनही पडल्यार कोणी येवन पळोवंक ना दिसता अजून काय कोणी काय पळोवंक ना तरी पत्रे बित्रे सगळे रस्ते आसले तरी आयज सकाळचे कोणी काडून सायडीक दवरला पत्रे सगळे रस्त्यार पडलेले हांव सद्या दिवचल सारमानस ह्या मेन रस्त्याचेर धबधबो वाठारांत आसा तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वटेन आसा जी एक बस स्टॉप शेड आशिल्ली ती पडिल्ली आसा मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल राती जो वादळी पावस जालो त्या पावसांत ही शेड पडिल्ल्याचें कळटा हे शेडीत हे धबधबो कातारवाडो वाठारांतले प्रवासी सदांच बसीची वाट पळयत उबे आसतात सकाळच्या वेळार तर इस्कॉलाची भुरगीं लेगीत हे बस शेडीत उबी रावन बसीची वाट पळयतात ही शेड जेन्ना कोसळ्ळी तेन्ना हे शेडीत पडून नाशिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ जालो आतां ही शेड केन्ना उबी जाता आनी परत भितर रावपाक मेळटा ताची ह्या वाठारांतले लोक वाट पळयतात ही जी शेड आसा ते शेडीत ह्या वाठारांतले लोक पावसांत तशेंच गिमांत लेगीत आलाशिरो घेताले गोमंतक न्यूज खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.